Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमच्या पक्ष एकसंघ असा सेंट्रल कमिटी भितर कांयच ना, वर्किंग कमिटी भितर कांय ना आणि आमच्या जनरल बॉडीची वाद ना. हे आता तुका कळटलें. मामलेदार भितरलो काय भायलो? भायलो एक्सपेल केलो ताका न्ही. मार्चात ताका एक्सपेल केलो आमी. कित्याक? तर पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटी ताणें केली. 27 जणांनी सायन मारल्या. ताका तुम्ही रिस्पॉन्ड कशे करतात? 27 जण कोण ते नाच जाले दाखयता तुका भाडले हांवें. हय तूं पळय न्ही हे 27 जण. पयला ते मागीर तेजें नांव गांव कितें आसा? अरे कोणाकूय तर आपलो मेंबर जाल्यार खंयच्या मतदारसंघात तो मेंबर मेंबर केन्ना जाल्लो? म्हणतात की अध्यक्षपदाची वेचणूकच जाली ना. कोविडा लागून हांवें न्ही फूल सेंट्रल कमिटी आनी वर्किंग कमिटी 65 जाण आसा. हांव एकलो ना रे बाबा. तर भाजपाक आमी टक्कर दितले आसत तर विरोधक एकठांय येवपाक जाय. हें डेफिनेटली आसा आनी सगळे येवपाक जाय. जाल्यार आमी काँग्रेस आयले आनी आपान आपलें हें केलें जाल्यार आमी फेल जाले. कितें ना जाल्यार मगो पक्षा कडेन इतलेंच सीट बाबा तुमी करा, इतलें सीट आमी करता. स्पश्टपणा हेतूंत जाय. क्लियर विरोधकांनी एकत्र येवपाक जाय. सांगता न्ही हे लिडर तयार करप आनी आमी कितल्या वर्सां आतां म्हाका आनी 5 वर्सां खूब जाली. सुदिनाकूय आनी मॅक्झिमम हो पक्ष फुडें कोणी तरी चलोवं जाय. त्या खातीर हे लिडर तयार जावपाक जाय. आणि एक प्रश्न येता की जर युती करपाची जाली, आज मोगो पक्ष परत भारतीय जनता पक्षा बरोबर युती करपाक प्रश्न जेन्ना न्ही तो काय प्रश्नच ना न्ही तो. काय ना. तांचे 30 आसा. आणि लोक म्हणतात की तुम्ही ह्याही सरकारा आशिल्ले त्याही सरकारा आशिल्ले अरे आशिल्ले परत ह्या सरकारान वचची ना हाची गॅरंटी कितें? खंयच्या आता असत्या आतांच्या सरकारा वचपाचो प्रश्नच ना. फुडाराकूय वचची ना बीजेपी बरोबर. 30 पळय फुडार कोणी ठरोवना, कोणाकूच भोवमत दिवना. सो गोंयच्या फुडारा खातीर गोंयच्या भल्या खातीर खंय तरी सरकार हे स्थापन करूंकूच जाय. नाल्यार काय राष्ट्रपती राजवट लावन दवरतलो तूं? काय इलेक्शनां वतलो फराक? अलायन्स भारतीय जनता पक्षा बरोबर अशक्य. अशक्य तर केन्नाच जावचें ना. काँग्रेसी बरोबर काँग्रेस अजून उलोवणी जावना. But you are open. इलेक्शन कम बट यू आर ओपन. वी आर ओपन ऑफकोर्स. तुम्ही आज उलयतना दिसता की भारतीय जनता पक्षाचेर तुम्ही दार बंद केला, पण काँग्रेसी कडेन तुम्ही जनेल तरी उडी दवरला. सगळ्या ऑपोजिशनान एक कडेन येवचे या भूमिकेचेर तुम्ही आसा. जर तर खरेंच भारतीय जनता पार्टी तितली स्ट्रॉंग गोंयांत ना. 15च्या तयारेन तुम्ही पुढे सरता. हय